म्हाका एक अचिवमेंट जाल्ले भशेन म्हाका खुशी जाता. कारण हाज्या पयलीं सावथ झोनचो कोच आशिल्लो हांव. तेन्ना आमी जिखल्यात, पूण देवदर ट्रॉफी आशिल्ली वन डे 2001. पूण आतां सद्या हे जर पळयलें आमची टीम बरी आशिल्ली नो डावट, पूण वेस्ट झोनच्या तुलनेन तांची बॅटींग आनी आमची बॅटींग तांची बॅटींग खूब बरी आशिल्ली. पूण हे सगळ्यांनी एकठांय जावन फक्त टीम स्पिरिटाच्या हाजेर तांची आमची बॉलिंगान तांची बॅटींग उद्ध्वस्त केली. सूर्यकुमार, श्रुती शॉ, पुजारा भशेन बॅट्समॅन, आमचे सादे बॉलर कवेरप्पा आनी वैशाख हे नवेच बॉलर, तांकां अजून पर्यंत तितली हे मेळूं ना. तांणी तांकां उडोवन ती ट्रॉफी जिखली म्हणून म्हाका चड खुशी जाता. आनी मुख्य म्हळ्यार दुसरी खुशी म्हळ्यार गोंयचो एक कोच, ताका हो एक चान्स मेळ्ळो की एक व्हडल्या टिमीक कोच करपाक. आनी ताका लागून म्हज्या कोतान गोंयांकय म्हणजे गोंयकारांकय खुशी जावपाक जाय. This tournament, he was always positive no matter what. He never showed that he was under pressure, or he never came up to me. I never felt like he was under pressure. That's the biggest positive. I thought, it made my job much more easier. And I want to thank Mayank as well. Input what I got from him, especially in the second innings, it worked a couple of times, both for Kaushik. You should thank Mayank for those wickets. Already told Washi, I'm again telling you, I couldn't give him much bowling, but that's how he was. He is part of the team, That's how it works. You've been playing for a long time, professional cricket. You'll get your opportunities. I'm sure you'll all do well. But it's nice to be in a winning side. Winning a trophy always is sweet. And thanks everyone. हेर राज्यांतल्या खेळगड्या परस गोंयच्या क्रिकेटरांकय मॅची कमी खेळपाक मेळटात. टुडे मॅच लास्ट एप्रील मेन एक मॅच किंवा दोन मॅच खेळटात. सो ही एक तफावत आसा आमच्या आनी तसले. म्हणजे कर्नाटकांनी चालू आसता मॅचीस दोन दिसांच्यो. आमच्या हांगा प्रॅक्टीस ना, मॅचीस खेळपाचे. फक्त प्रॅक्टीस केली म्हणून ती जायना. हांगा एक आठवड्याक ॲटलिस्ट 2 आठवड्यांनी तरी एक मॅच 2 दिसांची खेळपा जाय. जाल्यारूच ताका सेंच्युरी कशी मारप, 5 विकेटी कशी घेवप बॉलरान, हें तांकां कळून येता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.